युती जाल्यार जी विशेष मतां आसात ती फुटची नात। ही विशेष मतां आसा ती फुटची न्हय म्हण आमची समविचारी पक्षां कडेन मागणी आसा। त्या खातीर आमी युतीची मागणी करता। मात मागणी करता हाचो अर्थ कोणें आमी कमकुवत आसा म्हण गैरसमज करचो न्हय। फक्त मतां फुटची न्हय म्हण आमची ही मागणी आसा अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजान म्हळां। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। कितें आहा जाणा, आयज एलायन्स म्हणटा तें पयलें जो एलायन्स जर तर जालें जे सेक्युलर वोट्स आहाय न्हू ते डिवायड जावचे ना। आतां आमी लायक मायंडेड पार्ट्यां कडेन आमी हेंच मागता की जे सेक्युलर जे वोट आहाय ते डिवायड जावचे ना। आतां पळया, आतां जेन्ना आयज आमी हे हेजेर तर आमी मुखार वयता जाल्यार म्हाकाय दिसता की आमचे हे पावटी जे वोट सेक्युलर जे वोट आहाय ते डिवायड जावचे न्हू। ताका लागून आयज आमी एलायन्साची मागणी करता। मागणी करता म्हणटकच अशें दुसऱ्या पार्ट्यान चिंतचे न्हू की आमी वीक आहाय म्हणून। आमी आमचो होमवर्क केला आनी आमी आमचे कॅन्डिडेट घालपाची पद्दत आहा। आमकडे कॅन्डिडेट घालपा जाता पूण कॅन्डिडेट घालून सगळें मॅस करपाचें आमच्या मतीन ना की बरे भाशेन सगळें जिखून येवचें, बरें जावचें, सगळे पार्ट्यान एकठांय रावन तर बरें जालें जाल्यार ह्यो फ्युचर बरो। दुसरें, आयज आमकडे आमी 40 घालता म्हणून सांगलें, आमी कित्याक गेल्ले ते पावटी आमी एलायन्साचेर उलोवपाक गेल्ले। प्रफुल्ल पटेल साहेब, तसोच गोवा फॉरवर्डाचो होवूय आमच्या वांगडा विजय सरदेसाई आहालो, हांव आसलो एज अ प्रेजिडेंट। आमी काँग्रेसाच्या लिडराक मेळपाक गेल्ले पूण आमचे ते लास्ट मिनीट आमी गेले, आमचें सारकें जावंक ना। सो ताका लागून आमी बेगीन करपाक मागता। आमकडे कॅन्डिडेट ना वो आमकडे जिखपाक ना म्हणून आमी मागना, पूण आमकां जाय की हे पावटी पयलेंच बेगीन जालोलें आनी आमचे कॅन्डिडेट काम केलोलें। प्रश्न म्हणटा तो दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो आयज म्हजो काम ह्या वास्कोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा। म्हाका लोक आयज पासून भरपूर मानता म्हणटा हेजेर म्हाका कसलोय प्रॉब्लेम ना। म्हाका विश्वास म्हणटा तो आमच्या पार्टीच्या म्हाज्या वोटर भावांचो। जरी तर वोटर भाव वास्कोचे तर म्हाजे बरोबर हा, हांव जिखतलो केन्ना जरी वोटर म्हाजे बरोबर भाव हा जाल्यार आयज पासून ते म्हाका मानता जिखतलो। पूण जर एलायन्स जावन जालें जाल्यार बरें जालें हेच मागतालो हांव। कित्या लागून गेले ते पावटी आमकां लेसन आमकां कवलां, आमकां मेवलां। सो हे पावटी पयलींच आमी सुरवात केल्या। आनी दुसरें म्हणल्यार आयज दाबोलेचो जायते भाव भयणां आमच्या बगले येता, म्हाका रिक्वेस्ट करता, म्हाजे बगले मिटींग घेता, म्हाजे बगले तेंची भावना तेंची जे विचार आहाय ते आयज ते म्हाका सांगता। सो ताका लागून हांव इतलें सांगता की दाबोले देखून म्हाका जायतो सपोर्ट लोकांचो आहा। पूण आयज हांव ओपनली सांगना हूंय वचतो फर्स्ट बसता कितें तें, कित्याक तिणें हो खारयेवाडो आख्खो बेल्ट म्हाजे बरोबर आहा। हांवें अशें न्हू की हांवें कॅन्डिडेट घालूंक ना म्हणून। कॅन्डिडेट कित्याक आमचेच कॉन्सिल इलेक्शनाक आमचेच जायते जाण भाव मुचे ओन ते बसलोले, ताका लागून हांव इंटरफियर जावंक ना, हांवें सोडून दिलें। कित्याक ताका लागून हांव सांगता की हे पावटी 2022 बरें जातलें, सगळे एकठांय रावया, बराबर रावया आनी आमी कितें डिसिजन घेवपाचें घेवया। कित्याक जरी तर हे फाटी कोण ना जाल्यार लोक आमकां उगी रावचो ना। एकठांय रावन तर झगडो ना, तुमी तर सेपरेट रावता आनी वोट डिवायड करता जाल्यार लोक उगी रावपाना। लोक